टॅक्सी उद्देगात ॲग्रिगेटर घालपाविशीं काल विधानसभेत वातावरण गरम जालें. तातूंत रोहन आनी विजय हांच्या मदीं ॲग्रिगेटरा कडल्यान सरकाराचो 5% येणावळीचो वांटो घेवपाविशीं वाद जालो. रोहन खंवटेन ह्या विशयाचेर चड म्हायती दिली. मोपा विमानतळ आनी दर्यांत पर्यटन चलचें, सगळ्या भागधारांनी एकठांय येवन हो प्रस्न सोडोवपाक जाय अशें सांगलें. गोवा मायल्सांतल्यान येवपी येणावळींतल्यान 5% सरकार घेत आसतना ते पयशे भांडवल म्हण वापरतले आनी वैजकी, विमो आनी हेर फायद्याच्या रुपान टॅक्सी चालकांक परतून गुंतयतले अशें रोहन खंवटेन मिडिया कडेन उलयतना सांगलें. सरकारान घेतिल्ल्या महसुलाचो वांटो टॅक्सी संचालकाच्या खिशांतल्यान न्हय तर वापरप्या कडल्यान येता. पर्यटक आसूं वा थळावे लोक सेवा वापरतात अशेंय ताणें सांगलें. विरोधकांनी एकठांय येवन ह्या विशयाचेर चर्चा करून हो प्रस्न सुटावो करचो असो उलो ताणें मारलो. म्हाका दिसता विजयान आनी सगळ्यांनी पयलीं डिसायड करपाक जाय तांकां कितें जाय तें. पयलें म्हणल्यार गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी. जशी बाकीच्यो कंपनी आसा, इट इज अ कंपनी अंडर द एक्ट, इट इज बीन रेजिस्टर्ड. आतां समज गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान समज एक हें घेतलें, टेंडर करून घेतलो, जातूंतल्यान ज्या टॅक्सीवाल्याक कांयच त्रास जायना, बट अ कंपनी इज लायक गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज मेकिंग सम रेवन्यू आउट ऑफ इट, वीच दे अगेन स्पेंड फॉर कॅपिटल वर्क्स. स्टेट फंड्सांतल्यान आनी सेंटरांतल्यान जे पयशे येता तातूंत समज असले रेवन्यू एडिशनल आयलो जाल्यार दीट अगेन इज यूज्ड फॉर अदर वर्क्स वीच आर रिक्वायर्ड. विजयाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं बाकी कडेन जावं कोण ब्युटिफिकेशन मागता, कोण इल्युमिनेशन मागता, कोण 4 पीस लायट मागता, कोण हाय मास्ट मागता, कोण बेंचीस मागता, कोण फुटपाथ मागता, कोण ब्युटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स मागता, चर्चीस मागता. एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल इन द सेंटर. One is the grant in aid that a department gives to Goa Tourism Development Corporation, and second is Goa Tourism Development Corporation on its own has to generate revenue. आता कोणाकूच त्रास जायना आसतना कन्व्हिनियन्स फी जी गोवा मायल्स कलेक्ट करता, which is not being taken from the money of a taxi operator but from a person who is using this, जो मनीस वापरता, टुरिस्ट जावं कोण, ताज्या कडल्यान समज 25 ते 140 रुपया तो ज्या रुटा प्रमाणे वता आनी डिस्टन्सा प्रमाणे वता चार्ज करता, आनी तातूंतलो रेवन्यूतलो 5% समज दिता एज अ ग्रॉस रेवन्यू शेअर ऑर 20 lakhs of rupees, विच एवर इज हायर टू गोवा टुरिजम. आय थिंक गोवा टुरिजम इज गेटिंग एडिशनल रेवन्यू. आनी समज विजयाक दिसता 5% कमिशन जालें ताणें डेफिनेटली येस टू शो अस ऑल्सो ते कोण कमिशन खाता, कितें तें आमकां एक्शन घेवंक मेळटलें. पूण इम्पॉर्टंट आसा टू अंडरस्टँड की दीस 5% अगेन कॅन बी चॉर्न आउट. हांवें तेंच सांगलां, दीस 5% रेवन्यू येता कॅन बी केप्ट एज अ फंड to create schemes for the same taxi brothers over and above what it is. So पयलो म्हणल्यार टॅक्सी भावा कडल्यान कांयच चार्ज जायना, ताजे कडल्यान कांयच आमी पयशे घेना. ज्या ॲप एग्रिगेटरान केला ताणें गव्हर्मेंटाक कांय कॉस्ट चार्ज करुना. ताणें स्वताच्या पळार जो केला आनी तो कन्व्हिनियन्स फीच्या माध्यमांतल्यान आपूण तातूंतल्यान रिकवर केन्ना करता तेन्ना करतलो, आनी प्लस इयरली आमकां समज पे करतो, प्लस GST आमी पे जाता. 3.34 crores has been paid as GST ऑन बिहाफ ऑफ दीस गोवा मायल्स टॅक्सी ऑपरेटर्स. म्हणजे समज रेग्युलेट जाले, सरकार जोडटा, टॅक्सीवाले भाव ट्रिपी मारून जोडटा आनी ओवरऑल सिस्टम सारकी चलता. हातून म्हाका दिसता हे बारीक गजाल्यो घेवन बसच्या पेक्षा विजयान आनी हांणी बरोबर येवन वी नीड टू गेट एवरीबडी. आय हॅव ऑल्सो सेड की सगळ्यांक बरोबर येवन चर्चा करुया. तांकां समज खंय दिसता रॉंग आसा, लेट देम सी वॉट इज टू बी डन. बट बेटर ते कन्व्हिनियन्स फी ऑफ 25 to 140 rupees which is being charged by the aggregator Goa Miles is not out of the money of taxi operators. हांव very clear सांगता. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.